नमस्कार पळय प्रायम खबरो. म्हादय उदका वाटपाची केस निर्णायक पुराव्याच्या पावड्यार ट्रिब्युनलान तिनूय राज्यांकडल्यान मागले हायड्रोलॉजी रिपोर्टाचेर पुरावे. गोंयान घाले आनीक 60 मुद्दे. शुक्रारा सुनावणी उपरांत पुरावे. मडगांवच्या एक्टिव्हिस्टांनी पालिकेचे सॅनिटरी ऑफिसराचेर हात घालो म्हणून कारवाईक लागून कर्मचाऱ्यांचो पेन डावन टूल डावन स्ट्रायक. कोयर कुसलो, सगळ्यो सेवा बंद. ओटीएस येवजणेचो लाव रीण फारीक केल्ल्यांकूच मेळचो म्हणून गोवा अर्बन बँकेचे खासा आमसभेत ट्रकवाल्यांची मागणी. येवजणेत सुदारणा करपाक केल्या नवी समिती. रामसेनेचो मुखेली मुथालिकाचेर गोंयांत बंदी कायम. दोनूय जिल्लो एसपीचे शिफारशी वेल्यान जिल्लोधिकाऱ्यांनी काढलो आनीक 60 दिसांच्या बंदीचो आदेश. भूंय बिलाचेर राज्यांचे एकमत जावंक सरकारान वाट पळोवची. जायना जाल्यार राज्यांक कायद्यांत दुरुस्ती करपाक दिवची. नीती आयोगाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्याची शिफारस. आणि मायनिंग ट्रक ड्रायव्हरांकय आता सरकारा कडल्यान जाय पॅकेज. दर एकलो ड्रायव्हर मागता 5-5 लाख. सरकाराक शिवसेनेची 7 दिसांची डेडलायन. खबरो विस्तारान. म्हादयचे उदक वाटपाचेर म्हादय ट्रिब्युनलान तिनूय राज्यांक हायड्रोलॉजी रिपोर्टाचेर पुरावे दिवंक सांगल्यात. बुधवारा मुख्य मुद्दे घेवन प्रकरणाची सुनावणी घेवपाचें ट्रिब्युनलान थारायल्लें. कर्नाटकाच्या वकिलान आनीक कांय डॉक्युमेंट दिता म्हूण सांगिल्ल्यान केस लांबली. कर्नाटकाची शिफारस भायर मारून ट्रिब्युनलान गोंयांत मांडिल्ले 60 मुद्दे घेवपाचें थारायलां. तांचे शुक्रारा निर्णायक सुनावणी जावं येता. त्या उपरांत हायड्रोलॉजी पुराव्याचेर आर्ग्युमेंट जातलो. पुरावे दिवंक गोंया कडेन 4 आठवडे आसात. एजी बरोबर गोंयची 6 आदोगादांची टीम हो वावर पळयता. Tribunal wanted to start with the main matter, but Karnataka wanted to move some application to produce some additional documents, which the tribunal did not allow as it will delay the main matter. So the tribunal took up the main matter, and they said Goa has given some 60 issues. There are already 40, so they have scored a century. But that sarcasm was immediately, they got it back when tribunal itself said that they have drafted some 60 issues and they give it for parties' consideration. Okay? But it is now decided that the issues would be finalized on Friday, and thereafter the matter will proceed for evidence. So in about 4 weeks' time, we will get to file our evidence. But tribunal has indicated that issue of hydrology will be gone in first. That is the surface flow of water, the water availability in Mandavi River. Thereafter, they will take up all other points, including environment and other points. Okay. हायड्रोलॉजी तिना स्टेटिंग किने फाईल करचे पडटा. हायड्रोलॉजीचेर एविडन्स दिवचे पडटा तिनी स्टेटीन. दे आर रिलायिंग अपॉन द CWC report, whereas we are challenging the CWC report based on the IIT Bombay report. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सॅनिटरी ऑफिसराचेर हात घालपी एक्टिव्हिस्टांचेर कारवाय करा मेरेन संप फाटी घेवचे ना म्हणून मडगांव पालिकेचे कर्मचारी संघटनेन थारायला. सकाळ सावन ते पेन डावन टूल डावन संपार गेल्यात. पालिकेन पुलीस आनी कर्मचाऱ्यांची ताकतिकेची बसक घेतली. 10 दिसां भितर कारवाय करता म्हणून पुलिसांनी कर्मचाऱ्यांक सांगलें. मात कर्मचारी तयार नात. एक्टिव्हिस्टांक अटक करपाची गरज ना म्हणून पुलिसांनी स्पश्ट केलां. संपाक लागून कोयर उखलप धरून सगळ्यो गजाली बंद पडल्यात. आमची आता सेक्युरिटीच ना जाल्या. आमचे आता कामगार जर इन्स्पेक्टरचे हात उघडता फाल्यां खंयच्याय कामगाराचे हात उघडले. आमी आज जो स्ट्रायक केला आमची सेक्युरिटी खातीर. PI कितें म्हणटा, PI म्हणटा का पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन जावं जाय. आपण एक 10 दिसान बीन ते करता बिरता अशें म्हणटा तो. जस्टीस मेळना तो मला कंटिन्यू जाता. संप करून लोकांक त्रास करप बरोबर न्ही म्हूण एक्टिव्हिस्ट आनी फातोड्डेचो आमदार उलयलो. Few of us had gathered today in order to request the striking MMC workers not to go ahead with the strike, considering the inconvenience which will be caused to the people of Margaon as well as the people of Fatodda. We even brought along with us a bouquet of roses to offer as a sign of peace.
but they have told us that they want to discuss the matter with them amongst themselves, and thereafter they will convey their decision. The first time in the last 3 years that a strike has actually happened. That Margaon municipality is now afflicted. आणि हे वायट प्रथा ही एकदा सुरवात झाली जाल्यार हे उरूंक शकता. सो हातून इंटरसेशन जाय, हातून कोणे तरी भितर पडून हे इश्यू सेटल करूंक जाय. मडगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन डावन टूल डावन संपाक लागून मडगांवांतल्यो पालिकेच्यो सगळ्यो सेवा सध्या बंद जाल्यात. कोयर उखलप बंद केला, मार्केटांत कोयर कुसता, पालिकेचो कारभारूय बंद जाला. पालिकेच्यो सगळ्यो गाडयो गॅरेजींत पार्क करून दवरल्यात. 3 एक्टिव्हिस्टांक अटक करची म्हूण कर्मचारी मागतात. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोवा अर्बन बँक ट्रक मशीन आणि बार्जवाल्यांचे OTS येवजणेवेलो निमणो निर्णय घेवंक सरकारा कडेन 2 म्हयन्याचो वेळ मागपाची आसा. सरकाराचे येवजणेचो वेळ ऑगस्टांत सोंपता. 86 कोटी रिणांतले 23 कोटी माफ करपाक बँक तयार जाल्ली. मात खणबंदी आसतनाय रीण फारीक केल्ल्या कांय ट्रकवाल्यांनी खासा आमसभेंत बोवाळ घालो. ह्या येवजणेचो थोड्यांकच लाव मेळटलो, तो सगळ्यांक मेळपाक जाय म्हूण येवजण सुदारपाचें आमसभेंत थारलां. त्या खातीर बँकेचो वांगडी आमदार सुभाष फळदेसायाच्या अध्यक्षतेखाला कमिटी काडल्या. कमिटी 29 जुलय मेरेन रिपोर्ट दितली. ट्रक ओनराची, मशीन ओनराची किंवा ऑल लोनीज ताणें आपली सजेशन्स दिल्ले आसात. अजून ती अप्रूव्ह जाली ना स्कीम, आनी इतकेंच जाल्लें आसा की सरकारा कडच्यान तांणी मान्यता घेवन ती स्कीम हाडिल्ली. शेअर होल्डरांनी इतकेंच म्हणलां की ही स्कीम पयलीं आमी ड्राफ्ट करुया आनी ती मान्यताय मागीर घालून घेवपाची. तुमी उल्ट प्रकार केल्लो आसा. म्हणून ह्या मिटिंगेन म्हज्या अध्यक्षते खाली आनीक 7 मेंबर घेवन एक कमिटी काडली आसा. हू वील गो थ्रू दी ड्राफ्ट. जी आमी ट्रीट करता ही ड्राफ्ट पॉलिसी स्कीम. ते ड्राफ्ट आसा तो ट्रक ओनर्स, बार्ज ओनर्स, मशीन ओनर्स हांचे सजेशन्स कितले आसात, तांकां कशें कम्फर्टेबल जाता आनी बँकेक कशें ते वायबल जाता आनी अफोर्डेबल जाता, ते दोनी बॅलन्स व्यू घेवन ही स्कीम डिझायन करपाची एक जबाबदारी आमचे कडेन दिल्ली आसा. म्हणून आमी आमचे जी सजेशन्स, रिकमेंडेशन्स आनी स्किमीच्यो क्लॉजीस आसात त्यो ड्राफ्ट करतले आनीक सोमाराक बँकेक सबमीट करतले. आनीक 29 तारखेर ह्याच म्हयन्याच्या बँकेचे बोर्ड आनीक ही जी कमिटी आसा अपॉयंटेड बाय जनरल बॉडी, हे दोन्ही बसतले आणि तातूंतल्यान मार्ग काडटले आणि नवी स्कीम तयार जावपाची संभावना आसा. ड्राफ्टान ऑब्जेक्शन आसा. ट्रक ओनरांनी पयलीं पयशे भरलेले आसात, ते म्हणटा प्रिंसिपलाक सेट ऑफ करपाचे, ते इंट्रस्टाक गेल्ले आसा. इंट्रस्ट वेवर आफ्टर 36/2014 इज नॉट अलाउड. अशे खुबशे पॉयंट्स जे आसात ते ताजेर पिन पॉयंट केल्ले आसात. इंट्रस्ट वेवर हो आतां पर्यंत करपाची मागणी सगळ्यांची आसा, लोनीची आसा. घेऊ एक विराम.